सांगे वाठारात पावसा पयलींच्या कामाक सुरवात जालेली आसा तशेंच 100 कोटीच्या वयर भुंयगत वीज केबल घालपाच्या कामाक युध्द पातळीचेर सुरवात केलेली आसा। रान आशिल्ल्या कारणात काम पुराय जावपाक वेळ लागता, ताका लागून लोकांनी आमकां सहकार्य करचें, आडमेळी हाडचे न्हय अशें आव्हान आमदार सुभाष फळदेसायान केलां। आमी साधारण म्हाका दिसता 100 कोटीच्या वयर ही अंडरग्राउंड पायपलायन घाल्ली, ती ऑन द वे आसा, सगळ्याक काम चालू आसा। हांव जेन्ना पयली फावटी आमदार आसलो 2012 ते 2017, 2016 आमी हो टेंडर काडलो आनी तो टेंडर 3 वर्सां मदीं कंप्लीट जावपाचो। गेली 5 वर्सांक तातूंत भितर कांयच काम जालें ना। हांव परत एक फावटी येतकच ह्या वर्साच्या भितर सगळे कडेन जे अंडरग्राउंड केबलिंगाचें काम आसा खूब मोठे युध्द पातळीचेर व्हेल्लें आसा। ह्या वर्साक आमकां खूब त्रास जातले, पूण फुडल्या वर्साक आमकां कामाक एक्झिक्यूट करतना अनेक प्रॉब्लम जे आयले ते आमच्या वायल्ड लायफ सँच्युरी आसतली, फॉरेस्ट भागांतल्यान जेन्ना लायन व्हरता तेन्ना फॉरेस्टा भागांतले जे सँक्शन्स जाय पडटा, जे आडमेळे हाडटात, ताका आमकां मात करून वचचें पडटा म्हणून डिले जाल्लो आसा। म्हाका दिसता की आमी ह्या प्री मॉन्सून जे झाडां बिडां कटींग करपाचें, ब्रांच ट्रिमींग करपाचें काम केल्लें आसा। तरी आसतना अपेक्षीत आसा की प्रत्येका कडेन हांव अपीलय करता, म्हजे घरा शेजाराक माड आसा आनी माडाच्या सकयल्यान लायन वता आनी तो चुट्टाय मारपाक दिना आनी मागीर परत लायट वता तेन्ना परत आमच्याच नांवान बॉम्ब मारता, अशे प्रकार जावपाक जायना। तुजेच घराक म्हणजे लायट दिवपा खातीर, प्रॉब्लम कमी करपा खातीर आमी एखादे वेळी चुट्टा बिट्टा माड मारपाक जावं फानी मारपाक वता तेन्ना लोकांनी सहकार्य करचें।